नमस्कार येवकार गोवा टुनाइट सुयश गावणेकर सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। आसगांव कांडात आरोपी पूजा शर्माच्या अटकपूर्व जामिनाक क्रायम ब्रांचीची हरकत। सुवातीची 3 मालक 2 समन्स चुकयल्यात। कस्टडीत चौकशी जायत। पूजा म्हणटा अटक नाका। म्हादय प्रवाह समितीचो शेड्यूल बदललो। 4 जुलयाक महाराष्ट्रात पळोवणी करपाची आशिल्ली, आता गोंयांत पयली प्रवाहाची दुसरी बसका 8 जुलय कर्नाटकांत। यूपीच्या हाथरस सत्संगात चेंगराचेंगरीची न्यायालयीन चौकशी। मुख्यमंत्री योगीची ऑर्ड। 120 वयर सोंपले। 30 जखमी। मरणाचो आंकडो वाडू येता। घडणुके उपरांत बाबा गायब। कुठ्ठाळे बांदकाम सुवातेर सोऱ्याच्या वादांतल्यान खून। लिओनेल लोबोक तकलेर शिमिटाचो ब्लॉक घालून मारलो। कुठ्ठाच्या आलेक्स पुतिनोक वेर्णा पोलिसांनी उखललो। स्टॉक मार्केटात पॉझिटिव्ह तेजी कायम। सेन्सेक्सान गाठली इतिहासीक 80,000ची उंचाय। निफ्टी 24,000 पार। दिगंबर बीजेपीत आयल्या उपरांत मूळ कार्यकर्ते किकोंत। नव्याची चढ उठबस। बीजेपी मंडळ सरचिटणीस केतन। नगरसेवक सुशांता कोटकरान बीजेपी सोडली। आसगांव घर मोडपाच्या कांडात मुखेल सूत्रधार आरोपी पूजा शर्माच्या अटकपूर्व जामिनाक क्रायम ब्रांचीन कोर्टांत खर विरोध केला। पूजाच त्या सुवातेची मालक। घर मोडपाचें कारस्थान तिचे वरवीं जालां। पूजान 2 समन्स चुकयल्यात। ती चौकशेक हाजीर रावना म्हूण तिची कस्टडींत चौकशी जाय म्हणून क्रायम ब्रांचीचो आर्ग्युमेंट। पूजाचो आदोगाद म्हणटा सध्या अटक नाका। आसगांवच्या घर मोडपाच्या कांडात आरोपी पूजा शर्माचो अटकपूर्व जामीन अर्ज बुधवारा सुनावणेक आयलो। क्रायम ब्रांचीचो खूब व्हडलो आसा तो वाचूंक वेळ जाय म्हूण शर्माच्या वकिलान कोर्टाक सांगले। पूजा शर्माक अटक करची न्ही, अंतरीम थाकाय दिवची म्हूण मागणी। सुनावणी शुक्रारा दवरल्या। Matter has been listed day after tomorrow in the afternoon. In the meantime, we had claimed protection by way of interim bail. The court observed that interim bail is implied when the notice is issued. Sir, why matter is adjourned? You have sought adjournment. Because they filed a big reply now alleging against my client. So it have demonstrated that she is innocent. Sir, what is your say regarding that allegations leveled against your... Absolutely false. I have nothing to do with this. But I am just brought in. But she is owner of the land. Yes, owner. Possibly somebody had in between created a problem. He wanted to remove it, and I being the owner, I have paid 1 crore, some 14 or 60 lakh something. पूजा शर्माच्या अटकपूर्व जामिनाक क्रायम ब्रांचीन विरोध केला। क्रायम ब्रांचीन आपलो से दिलो। गुन्यांव जाला थंयच्यान अटक चुकोवंक पूजा शर्मा गायब आशिल्ली। चौकशेत पूजा शर्माचे सहकार्य ना। तिका धाडिल्ले 2 समन्साचोय अनादर जाला। पुराय प्रकरणात तीच किंगपीन आशिल्ल्यान कस्टडीत चौकशी गरजेची। पूजाच ते सुवातीची मालक। घर मोडपाचे कारस्थान तिचे वरवींच जाला म्हूण क्रायम ब्रांच म्हणटा। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार। प्रवाह समितीचो म्हादय इन्स्पेक्शनाचो शेड्यूल बदललो। पयलीं 4 जुलयाक महाराष्ट्रांत पळोवणी करपाची आशिल्ली, आतां ब्रेस्तारा सावन गोंयच्या वाठारांत आदीं पळोवणी जातली। उपरांत महाराष्ट्र आनी कर्नाटकांत। प्रवाहाच्या वांगडी गोंयांत पावले। पणजे सावन टीम इन्स्पेक्शनाक भायर सरतली। प्रवाहाची पयली बसका गोंयांत जाल्ली, दुसरी 8 जुलयाक कर्नाटकांत। प्रवाहाच्या पहिल्या बसकेत थारिल्ल्या प्रमाण 3 राज्यांनी म्हादय बेसिनाची पळोवणी करतले। प्रवाहाच्या वांगड्यांची टीम गोंयांत पावली। 4 तारखेक महाराष्ट्रा सावन पळोवणी करपाचे आसले, मात आता गोंया सावन। पणजे सावन प्रवाहाची टीम बुधवारा इन्स्पेक्शनाक भायर सरता। टीम पयली वाळवंटी वतली, उपरांत हणजुणे धरण उस्ते वचून म्हादयच्या प्रवाहाची पळोवणी जातली।
त्या उपरांत गांजे, सारमानस आनी ओपा वाठारांत पळोवणी जातली. गोंयची पळोवणी केल्या उपरांत महाराष्ट्र आनी कर्नाटकांत इन्स्पेक्शन जातले. 8 जुलयाक प्रवाहाची दुसरी बसका कर्नाटकांत दवरल्या. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी. उत्तर प्रदेशाच्या हाथरसांत भोले बाबाच्या सत्संगातले चेंगराचेंगरीची चौकशी करूंक मुख्यमंत्री योगीन न्यायालयीन चौकशीची ऑर्डर दिल्या. घडणुकेत 121 वयर भावीक सोंपले, 30 जखमी. बाबाच्या पांयाचो धुल्ल कपलाक लावंक चेंगराचेंगरी. धुल्ल कपलाक लायात बरें जातलें म्हणपी बाबाच गायब. FIRांत आयोजकांचें नांव, बाबाचें नांव ना. घटना के बारे में, हादसे के कारणों के बारे में उनसे भी पूछताछ करना और फिर घटना की लापरवाही और जिम्मेदारों की जवाबदेही भी इसके लिए तय करना, जिसके लिए पहले से ही FIR यहाँ पे दर्ज हो चुकी है. इसके लिए कार्रवाई आगे बढ़ रही है. इस प्रकार की घटना केवल एक हादसा नहीं होता है. अगर हादसा भी है तो उसके पीछे कौन जिम्मेदार है, और अगर वह घटना घटित हुई है तो इसके पीछे हादसा नहीं तो साजिश किसकी है, कौन इसके पीछे है. इन सभी पहलुओं को लेकर के राज्य सरकार ने तय किया है कि हम इसका एक जुडिशियल इंक्वायरी भी करवाएंगे. और जुडिशियल इंक्वायरी हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में होगी, जिसमें प्रशासन और पुलिस के भी रिटायर्ड सीनियर अधिकारियों को रख करके इस पूरी घटना की तह में जाकर के जो भी इसके लिए दोषी होगा उन्हें इसकी सजा देना और इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो, इनके बारे में एक सुझाव और एक SOP उनके माध्यम से बनाई जा सके. कुठ्ठाळे बांदकाम सुरू आशिल्ले सुवातेर राती खून. लिओनेल पिंकू लोबोक तकलेर शिमिटाचो ब्लॉक घालून मारलो म्हणून दुबाव. वेर्णा पुलिसांनी दुबावीत ताचोच वांगडी आलेक्स कुतिनोक धरला. सोऱ्यावेल्यान वाद जाल्ल्यान खून म्हूण मुळावे पुलीस चौकशेंतल्यान स्पश्ट जालां. दक्षिण गोंय SP सुनीता सावंत मिडिया कडेन उलयली. पयलो तो शिमटाचो ब्लॉक म्हाका दिसता तेणें तकलेर मारून तकली आख्खी ताची फुटल्या. असलो मर्डर हांगासर जावपाक जायना. न्यू कन्स्ट्रक्शन आतां तितून जाता. हें कित्याक अशें जालें आनी कशें जालें इन्क्वायरी जावपाक जाय. आनी हांगासर म्हाका सांगता पळय मोटरसायकल बी आसा, ही मोटरसायकल नोट करा दाखयता. बात कर रहा था, वो आदमी आया, पेट्रोल है, हम बोला पेट्रोल नहीं है, इतना बोल के चला गया. दवाई खा के आया, इधर है, बाद में वो गाड़ी लगी इधर रखा. बाद में बोला क्या हुआ, बोला रिपेयरिंग करने का है. ओपन असता कितें साइड हय ओपन कोण येयलो कितें कांय खबर ना. CCTV कॅमेरा बी आहा. What we found was the dead body of this Pinku lying in the pool of blood, having head injuries, a crack, complete crack on this thing, and a block of cement block by the side of his body. Blood splashed everywhere and total smashed. We came to know that this deceased and others used to sit over there drinking, consuming alcohol heavily, and used to sleep there. Alex Coutinho, son of Xavier Francis Coutinho, he is also aged 34 years, of Madan Kortali. Around a week back, they had a brawl over drinks, wherein he was given he had taken a full bottle of drinks. They had both consumed drinks. So this Alex was very much annoyed and he was waiting for an opportunity. Now, having consumed alcohol yesterday around 7 o'clock, he found the victim Pinku sleeping in the under construction site, and he was also drunk. This Alex also was drunk. In a fit of anger, he took the block of a cement and hit it on his head, causing his death on the spot. शेअर मार्केटात बुल रनाचो नेट कायम. सेन्सेक्स 80,000, निफ्टी 24,000 पार. बुधवारा शेअर मार्केट उक्तें जातनाच बुल्सांनी नेट धरून सेन्सेक्स लायफ टायम हायचेर पावयलो. सेन्सेक्स 545 पॉयंट चडून 80,000. निफ्टी 124 पॉयंटाचो हाय गाठून 24,286 बंद. एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट.
पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, विटामिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यार पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. मडगांवचो आमदार दिगंबर कामत बीजेपीत आयल्या उपरांत बीजेपीचे मूळ कार्यकर्ते खंय किंकोंत. दिगंबरा बरोबर पक्षांत आयिल्ल्यांक खंय चड मान, तांची उठबस चड. मडगांव बीजेपी मंडळ जनरल सेक्रेटरी केतन कुडतरकाराचो आरोप. केतन कुडतरकार आनी बरोबर मडगांवची नगरसेवक सुशांता कुडतरकारानय पक्ष सोडलो. मडगांव मंडळाचो भारतीय जनता पार्टीचो मडगांव मंडळाचो जनरल सेक्रेटरी आशिल्लो आनी ते कावन्सिलर म्हणून आशिल्ले. तेन्ना हांवें आज पक्षांतल्यान रेजिग्नेशन दिल्लें आसा आनी ताणें जे पळय आमी सपोर्ट केल्लो म्हणजे ते पक्षा तर्फे सपोर्टेड बाय पक्ष अशें म्हणून आशिल्लें. तेन्ना ताणें ते हाजो राजिनामो दिल्लो आसा. आमी कितें 4 कडेन पक्ष भोंवून 5वें हांगा उडी मारून 6वें आनी खंय वचपी तसलें आमी करूना. आनी तसल्यांतलो म्हाजो हेय ना कित्याक तुमी सगळे म्हाका वळखतात. बाब दिगंबर कामत हो भारतीय जनता पार्टीक जॉयन जालो. जे प्रॉमिनंट बीजेपी मेंबर्स आसात जे पळय इतले वर्सां बीजेपी खातीर काम केलें त्या कार्यकर्त्याक कोण तरी असो तसो ह्या पार्टींतल्यान माकडोळीक ते पार्टींतल्यान माकडोळी मारून एकदां येता. जे पळय मेन जे पळय कोण कोण कार्यकर्ते आसा तांकां सायडलायन करता. तांची कामां आसा ती आडोवन दवरता. तांचे जे पळय जे कार्यकर्ते आतां जॉयन जाल्यात कळ्ळें न्ही तांकां पयलीं प्रिफरन्स मेळटा. सो हें जाता आसतना आमी खुबदां वयरूय कळयलें की हाका भागाक समज न्याय मेळना, लोकांच्या विशयाक समज न्याय मेळना जाल्यार म्हाका ती सत्तेची गरज ना. हांव ऑपोजिशनान बसून तांचे विशय काडपाक शकता. पूण हे हांगाच न्ही ह्या गोंयभर सेम पोजिशन आसा. म्हापशा अंसाभाटांत विलियम डिसोज म्हणटा ताची बॉडी तो रावतालो त्या फ्लॅटांत कुशिल्ले अवस्थेंत सापडल्या. ताची पिराय 62. तो फामाद ड्रमर. फाटले कितलेच दीस ताणें दार उक्तें करूं ना म्हूण कोणें तरी खंय पुलिशेच्या कानार घालें. पुलीस आनी फायर ब्रिगेडीचे जवानांनी फ्लॅट उक्तो करून बॉडी भायर काडली. तपास चल्ला. रातचे एक जावन 25 मिनटांनी रातचे कॉल येयले कितें एक डोर लॉक जाला हिंगा म्हापसा पोलीस स्टेशन. आमी आमचो टर्न आवट केलो इमिडिएटली इथे ड्युटीक येवन आनी आमी थंय वचून स्पॉटाचेर पावल्यार पयला थंय डोर लॉक आसा. मागीर आमी आमच्या डोर लॉकाच्या टुल्सान घेवन ओपन करून पयला भितर एक डिकम्पोज बॉडी आसली. ती कितें 10 दीस कितें जाल्ली काय बॉडी हे जावन आमकां मागीर बॉडी आमी ते हँडेड आमच्या म्हापसा पुलीस स्टेशन PSI कडेन उत्कंठ नायका कडेन दिलें आमी हँडेड केलें आनी मागीर आमी रिटर्न बॅक आमच्या स्टेशनार येयले. बॉडी कोणाची नांव बी कितें कळ्ळां? बॉडीचें नांव ते विलम डिसोजा म्हणून कोण विलम डिसोजा. ओके. तेज्या फ्रेंडान आमकां कितें केलें त्या फ्रेंडान तेजे पुलीस पणजी म्हापसा पुलीस स्टेशनान कंप्लेंट दिली कितें तो ओपन करना म्हणून दवरली. महाराष्ट्रांत झिका व्हायरसाच्यो केशी सापडले उपरांत सगळ्या राज्यांक अलर्ट. बुधवारा केंद्रीय भलायकी मंत्रालयान एडवायझरी जारी केली. गुरुवार बायलांचें वैजकी निरीक्षण करचें. झिका जळारांनी पातळटा. शाळा, कॉलेजी, निवासी वसणुको, कार्यालयांनी जळारां वाडूंक दिवची न्ही म्हूण एडवायझरींत निर्देश. पणजे पुलिशेन 24 वरां भितर मिरामारची घरफोडी केस क्रॅक केली. 1 जुलयाक मिरामार आर्मी अधिकाऱ्याचें घर फोडून सुमार 12 लाखांचें भांगर आनी कॅश फारायल्ली. पणजे पुलिशेन अरमान खान आनी पवन गौड म्हणटा त्या दोगांक उखल्ल्यात. अरमान खान खांपो चोर. देशभरांत 25 चोरयेच्या प्रकरणांनी सामील. घरफोडी करपी गँगाचो फुडारी. एक बहुत अच्छा पैंजिम पुलिस स्टेशन ने एक ज्वेलरी जो चोरी हुई थी उसका एक केस वर्कआउट किया था और उसके अंदर करीब 12 लाख की ज्वेलरी रिकवर की है. और इसी तरीके से जो पैंजिम पुलिस स्टेशन का जो फोकस है ऑन ये जो घर तोड़ के चोरी कर रहे हैं इस पे कॉन्टीन्यूस चल रहा है और इसके अंदर एक मेजर इनको सक्सेस मिला है
2 लोगों को अरेस्ट किया गया है। एक का नाम है मिस्टर अरमान, ये उम्र इनकी 33 साल है, रहने वाला ही इज़ फ्रॉम गोकुलपुरी दिल्ली। और दूसरा मिस्टर पवन 22 साल उम्र है, ये रहने वाले महाराष्ट्र के हैं। और इन दोनों को अरेस्ट किया गया है और इनके पास से हमें स्टोलन प्रॉपर्टी मिली है और सामान भी मिला है इस प्रकार का, ये नहीं है एग्जैक्टली लेकिन इस तरीके का जिससे कि ये ताला तोड़ के घरों के अंदर चोरी करते थे। इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो बताने वाली वो ये है कि ये अरमान खान के ऊपर ऑलरेडी 10 मुकदमे हैं। इसमें ये केसेस मुंबई के हैं, बेंगलोर के हैं और दिल्ली के हैं। इसके अलावा इसका ये कहना है कि जो हमारी इनिशियल इंटेरोगेशन में निकल के आया है कि करीब टोटल 25 केसेस इसके ऊपर हैं, उसकी बाकी डिटेल्स हम निकलवा रहे हैं। और जो दूसरा पवन है उसके ऊपर 2 रॉबरी के केसेस हैं, दोनों थाने के हैं। शिरगांव बंद आशिल्ल्या बंगल्याचे दार फोडून शॉवर, पितळीचे नळ, कपडे आनी शोपीस चोरले। 2 लाखांचो माल फारायला म्हणून घरचे लोक सांगतात। भांगर वा कॅश चोराच्या हाताक लागिल्ली ना। फामील UK रावपी। बंगलो खंय बंदूच आशिल्लो। बंगल्याचे दार फोडून चोरी जाल्या म्हणून मंगळारा नजरेक आयले। पुलीस तपास आतां चल्ला। गोंयांत आमी हालीं पळयता की चोरयांची घटना खूब घडत आसा आनी आयज आमी सद्या आहा ते म्हणल्यार शिरगांव हे सांत आंद्रे मतदारसंघाचो शिरगांव हो गांव आनी ह्या गांवांत पळयत जाल्यार चडशे लोक फॉरेनाक आसता आनी चडशे घरां हांगासर बंदूच आसता। 1 तारखेक एक आक्षी प्रश्न कंप्लेन आयल्ली की शिरगांव गांवांत हांगासर एक घर फोडलें आनी चोरी जाली म्हणून। ताच्या उपरांत 1 जुलयाक आक्षी पुलीस स्टेशनाचे पुलीस ऑफिसरान येवन इन्स्पेक्शन केलें आनी तांकां कळ्ळें की मेन डोर फोडलेले आसले। ताच्या उपरांत बाथरुमांतले वॉशर चोरी जाल्लेले आसा, भितरली कबड आसा ती ओपन केलेली अशे तरेन आनी जे सगळे डॅमेज जाला ते पळयत जाल्यार तेंच्यांनी हे केला ते 2 लाखाचे लॉस जाला अशें दिसता। आनी आमी हांगासर लोकां कडेन विचारपूस केली, ते म्हणटा की हांगासर चडशे लोक फॉरेनाक कामाक आसता आनी चडशे बंगले हांगासरले बंगल्यान कोणूच रावना, ताका लागून खुबश्यो चोरी जाता। बट ते जेन्ना फॉरेनच्यान लोक येता हांगा घरा आपल्या तेन्ना ते तेंचे दिश्टी पडटा अशें लोकांनी आमकां सांगलें आसा। सो हातून कितले सत्य आहा तें आमकां खबर ना, बट अशें लोक उलयता। सो ह्या शिरगांव गांवांत चडशे लोक फॉरेनाक आसले कारणान हांगासर सगळे बंगले बंद आसता आनी हेचोच फायदो घेवन चोऱ्यो जाता असो प्रश्न निर्माण जाता। स्टुडंटा खातीर शिरगांवच्यान रुपेश रावत। ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात। प्रुडंटाक फॉलो करात। प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार। बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट। देव बरें करूं।